मॉडल मार्गावच्या वतीन आयज हांगा प्रेस कॉन्फरन्स एक घेता जेतून आमी आमचे जे इनिशिएटिव्स आमी जी सुरवात केल्ली तेजे बद्दल उलोवपाचें आसा की निर्मळ निर्माल्य हे आमचे एक इनिशिएटीव गेल्या वर्साच्यान आमी सुरवात केल्ली. पूण गेल्या वर्सा आमी तो फक्त एक म्हयन्या खातीरूच मर्यादीत दवरिल्लो. जे आमी चवथीक टायमार चवथीक जे निर्माल्य येता तेजे आमी कलेक्शन करून तेजे आमी डिकम्पोज करून तेका कशें कंपोजीट यूज करून तेका आमी कितें फुडें तयार करपाक शकता हेजो आमी प्रयत्न केल्लो. ह्या वर्सा आमी तेका आनी फुडें व्हेला आनी ह्या वर्सा आमी तो श्रावणाच्यान सुरू केला आनी ह्या वर्साच्यान आमी अशें ठरयलां की तो फक्त एक म्हयन्याचे किंवा मर्यादीत आसचो न्ही, तो हो फूल इयर रावंड आसचो. आनी खुबशे मडगांवचे देवळां आमचे तेजे बरोबर आसात आनी देवळांतल्यान आमी तो निर्माल्य कलेक्ट करतात. मुद्दो हेजे फाटल्यान असो आशिल्लो की आमी जे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करता ती फक्त आमचे एक स्पिरिच्युअल इतलोच आसपा जायना, तितूंतल्यान आमी परत पर्यावरणाक ह्या एनवायरमेंटाक आमी परत कितें दिवपा जाय, तितून वेस्ट जावपा जायना. जी फुलां लोक ऑफर करतात ती तितूंतल्यान कितें तरी बरें युजफूल परत दुसऱ्यांक मेळपा जाय. सो मॉडल मार्गांवचे जी लिडरशीप आसा श्री योगीराज दिगंबर कामत तेंच्या अंडर हे आमी सुरवात केल्ली आनी आतां पर्यंत 700 ते 800 किलो वेस्ट श्रावणांतल्यानूच आमी देवळांतल्यान कलेक्ट केल्लो. हेच्या नंतर 1,500 किलो फुलांचो वेस्ट चवथी टायमार आमी कलेक्ट केला. 60 ते 80 किलो विकली 7 देवळांतल्यान आमी कलेक्ट करतात. तितूंतल्यान 150 किलो कंपोस्ट जनरेट जाला आनी हेजे बरोबरूच जे विसर्जन स्पॉट्स आसा ते आमी आयडेंटिफाय केल्ले. ज्या जाग्यार वचून विसर्जन जाता थंयच्यानूय बी खुबशी गोश्टी आमी केली की एकदां अशें जाता की विसर्जन स्पॉट्सांचेर फक्त क्लिनलिनस फक्त चवथी टायमारूच जाता अशें आसता. सो आमी ती पयली सुरवात केली, पयली ती क्लीन केली, तेच्या नंतरूय बी आमी क्लीन केली. ह्या वर्सा आमी क्लीन करून जातकीर आमकां अंदाजन एक 100 तरी मुर्त्यो प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो मेळ्ळ्यो. गव्हर्मेंटाचो बॅन आसना सुद्दां प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो मुर्त्यो विकल्यो गेल्यो आनी त्यो थंय आशिल्ल्यो. आमची स्वताची गोवा एक बेस्ड एक कंपनी आसा जी आमी कचरा वेवस्थापनान काम करतात. म्हणजे आमी वेस्ट मॅनेजमेंट कंपनी प्रायमरीली. सो आमी खुबशे पंचायतींनी कचरा वेवस्थापनाचें काम करता आनी प्रायवेट लेवलाचेर सुद्दां कचरा वेवस्थापनाचें काम करता. सो जेन्ना मॉडेल मार्गांवान आमकां एप्रोच केल्ले तेन्ना आमी हो प्रोग्राम गेल्ले 4 वर्सां पयलीं आमी स्कुला बरोबर करताले आनी गेल्ल्या वर्साच्यान आमी हो मॉडेल मार्गांवाक आमी टॅक्निकल सपोर्ट ह्या गोश्टी खातीर प्रोवायड करता. मेन मुद्दो कितें की फ्लावर वेस्ट जी जाता ती दर्यान पडटकीर ताजे प्रिजर्वेटिव्स कॅमिकल प्रिजर्वेटिव्स आनी लोक चडशे पोतयांनी घालून उडयतात. ताका लागून खुबशे वेस्टाचे इशू जाता ते सगळ्यांक आमकां खबर आसा. सो आमी जेन्ना फ्लावर वेस्ट जाता जनरेट त्या स्पॉटा वयल्यान ती पिकअप करपाचो आमचो मुद्दो गेल्ले वर्सभर डिस्कस केल्लो आनी मॉडेल मार्गांवच्या सहकार्यान तो आमी 7 टेंपलांनी मडगांवच्या सुरू केला ह्या वर्साक आनी श्रावणा साकून आमी कलेक्शन केल्या ताचे फिगर्स ऑलरेडी शुभमान तुमकां सांगल्या. आनी हो प्रकल्प अजून चालू आसा. अजून 7 देवळां आमकां जॉयन जाल्लीं आसा. सो ताजे आमी करता की आमी फुलां सगळी एवरी तांचो देवळाचो एक मुख्य दीस आसता. सपोज शेनवाराक मारुती मंदिराचो आसलो किंवा सोमाराक लिंगा कडलो आसलो जाल्यार मंगळाराक आमी ती सगळी फुलां कलेक्ट करता आमची गाडी धाडून. आनी आमकां एक गव्हर्मेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आमकां थोडी शेड दिल्या तातूंत आमी तो कंपोस्ट करून तो कंपोस्ट त्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाकूच परत दिता.